असोसिएशनान ही जी स्पर्धा आज भरयल्ली आसा त्या निमित्तान आमकां आमच्या हांगा पावणे लाभलेले आसा। आमची कारापूर सरवण पंचायतीची आमची पंच सो दिव्या नायक, तशेंच आमची कारापूर सरवण पंचायतीची डेप्युटी सरपंच तन्वी सावंत, आमचे सरवण शांपुरुष देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री बाबा सीताराम सावंत, तशेंच आमचे एक्स देवस्थान प्रेसिडेंट शेखर सावंत, आमचो क्लबाचो प्रेसिडेंट शिवानंद सावंत। आयज म्हणजे लास्ट इयरू आकाश कंदील स्पर्धा आणि नरकासूर स्पर्धा आमच्या क्लबान ऑर्गनायज केल्ली। तर लास्ट टाइम फक्त आमच्या सरवणा पुरतीच म्हणजे सरवण गांवा पुरतीच मर्यादित असली ती, आणि पण ह्या वेळा तेंच्यांनी म्हणजे आमच्या सरवण कारापूर पंचायतीत लेवलाचेर ऑर्गनायज केल्ली आसा। म्हाका सांगूंक बरें दिसता की म्हणजे सरवण जो आमचो फ्रेंड सर्कल आसा तो म्हणजे अशें एक जे स्पर्धा दवरता, म्हणजे लास्ट टाइम तेंच्यांनी फाटल्या आमच्या चवथीक तेंच्यांनी रांगोळी स्पर्धा आणि सजावट डेकोरेशन स्पर्धा दवरलेली असली। तशेंच लास्ट इयर तेंच्यांनी तशीच आकाश कंदील आणि नरकासूर स्पर्धा दवरलेली आसा। जेन्ना ही आकाश कंदील स्पर्धा दवरता किंवा नरकासूर स्पर्धा दवरता तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांक आपलो कलेचो जो आपल्या कडेन जी कला आसा ती सगळ्यां फुडें मांडपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा। तो आमचो क्लब हो सदांच दिता आमच्या गांवांतल्या लोकांक। तशेंच पळयता की ही नरकासूर स्पर्धा जी खरी म्हापसा, बिचोले, म्हापसा, पणजे ह्या लेवलार जाता ती आता गांवांनी म्हणजे आमच्या सरवणांतल्या गांवांत जाता। खरेंच म्हणजे प्रत्येक फावटी जेन्ना सरवण फ्रेंड सर्कलाचो जो प्रेसिडेंट आहा तो आपूण जावन फुडें जावन एक स्पर्धा एक हे आपूण फुडें सरून बऱ्या तरेन करपाक हे करता। आमची ही परंपरा ही जाणट्यांनी चालू दवरलेली आसा की नरकासुराचो वध करता आणि त्यानंतर दिवाळी मनयली घेता। तेका लागून प्रत्येक नरकासुराच्या फाटल्यान एक खूप काणी आसा, कारण आम्ही आयज ह्या कलियुगान आम्ही खूप चललेली आसा। तितून प्रत्येक कणा कणकणी म्हणटा तशें नरकासूर बारीक बारीक मेळटाच आमकां, पूण हांव देवा लागीं मागता की हे जे नरकासूर आसा आमच्या जिवनान सुद्धा तेंका सुद्धा एक बरी बुद्धी दिवन सगळी आमी बरी प्रकाशा कडेन वचून दिवाळी बरे तरेन मनोवची। तशेंच हे जे नरकासूर करता तेंका खूब मेहनत लागता की भुरग्यांक खूब उत्सुकता आसता की नरकासूर आपणे करचो, कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचें म्हणून तेंची फूल बॉडी तयार करप, तेंचे जे मूख आसा मोये तयार करप, हेका खूब मेहनत लागता। तेन्ना हे भुरगे जे करता आनी फुडें सरता हेंका खरोखरच जोरदार ताळयो मारच्यो। तशेंच सरवण फ्रेंड सर्कल हे हांवें आतां सरवणा हांगा रावल्यासून पळयता की भरपूर असे कार्यक्रम भुरग्यांक फुडें सरपाचे खूब अशे ते प्रयोग करता। आणि हे गेल्या वर्सा सरवण मर्यादित आसलो आणि कारापूर सरवण पंचायत मर्यादित आता ओनू दवरला। खरोखरच त्यांचे चडान चड धन्यवाद मागता। तशेंच मुकुलदास भाईन सांगले की फुडल्या वर्सा हांगाचे कमिटीची आणि फ्रेंड सर्कलाची बी एक इच्छा आसा की मया मतदारसंघ हो कार्यक्रम फुडल्या वर्सा नरकासुराचो जावचो। खरोखरच तांकां बरें तेंच्यांनी सांगले, तेंची तोखणाय करता, कारण अशें जर जालें जाल्यार आमचे भुरगे फुडें सरतले आणि तेंची जी कला आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटली। कारण आमच्या कारापूर सरवण आणि मया मतदारसंघान असे खूब भुरगे कलावंत आसा आणि तांकां एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळटले। तेका लागून सगळ्यां खातीर माझे धन्यवाद, कारण अशें तुमी फुडें सरा आणि आमचे हे सरवणचे क्लब आसा तांकां हातभार लाया आणि म्हाका हांगासर 2 शब्द उलोवपाक दिल्या, तेका लागून तुमचे चडान चड देव बरें करूं। तशेंच सगळ्यांक दिपावलीची शुभकामनाय। म्हणून ही स्पर्धा हेजे दुसऱ्या वरास आणि ही पयल्या उपरांत अशें दिसता की फुडल्या वर्सा आमकां हो मातसो ग्रावंड वाडोवचो पडटलो आणि आमची कितें मेहनत आसा हे करपाक ही बी वाडोवची पडटली। अश्यो खुबश्यो स्पर्धा आहा ज्यो हांगा सरवण गांवांत जाता। हांव अशें म्हणटा क्लबाचे प्रेसिडेंट हेच्या पेक्षा तुम्ही फुडल्या वर्सा ती मोठी ऑर्गनायज करचे आणि आमचो हातभार सरीत तुमकां लागतलो आणि आमकां हांगा आपयल्ल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद म्हणटा।